उडी नसताना बसचें कदेलां चड येत आसात आमी जाणाव त्या देखून कोणशे कोणशार बसचें नाका बदलाक आल्तारेक लागीं बसा मिसा उपरांत आमी घरा धांवचे नाका बदलाक एक मोठो येवकरिस्तीक पुरशेंव आसा त्या पुरशेवांत आमी भाग घेवया आनी येवकरिस्तांतल्या जेजूक परगट मान दिवया आनी त्या उपरांत बावटो देंवोवन आमी ह्या दाबजेक परबेची संपणी करतले देव बरें करूं हांव चिंता थोड्यांनी ह्या पुणशताच्या मुखल्या वाटेर थोडीं वाहनां रावयल्यान ती वाहनां आमकां पुरशेंव काडूंक अडकळ हाडटात त्या देखून ती वाहनां तुमी काडन दय करून वयर हाडा हांगा भितर तुमकां जागो करून दितले हांव
मोगाच्या भावा भयणीनो, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलो चड हांव तुका आशिर्वाद दिता म्हूण बासायिल्ल्या प्रागाच्या बाळका जेजूक आमचो मान बागोवन ताचे दबाजीक वार्षिक फेस्त संभ्रमूंक हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक मोगाचो येवकार मागता. येदोळूच आमी सर्वांनी जाणासचे फर्माने ह्या वार्षिक फेस्ताचो विशय जावन आसा जेजू मानवाल्लो जालो, जन्वायेन आनी प्रायेन वाडलो. फाटल्या दिसांनी जेजू परी आमी देवाक आनी पेल्याक मानवाल्ली जावन वाडाचे थर कितें करीचे म्हूण नियाळ केला मात्र न्ही, तांतल्यो थोड्यो संगती आमच्या जिवितांत अन्वय करूंक आमी निर्धार घेतला. जेजू बाळोक आमच्या गरजा आकांतांनी पावता मात्र न्ही, आमी ताचे बरीस देवाक तशें पेल्याक मानवाल्ली जावन वाडोवन येवचें म्हूण आशेता. तर ह्या संपणेच्या अर्गा बलिदाना वेळार व्हडा अत्रेगान ह्या देण्या पासत आमी मागया. आतां प्रवेश गिताद्वारे मिसाच्या पवित्र बलिदानाक सुरवात मागया. पांच अंको 4 गीत 8।
आमचो देव बाप मोगाचो अरम शेवोन हे जियेसो तुझे वाकडणे संतोष आमचो आमच्या सुखात संतोष तुझो तू आमचो देव बाप मोगाचो अरम शेवोन हे जियेसो तुझे वाकडणे संतोष आमचो आमच्या सुखात संतोष तुझो संतोष आमचो आमच्या सुखात संतोष तुझो तू आमचो देव बाप मोगाचो अरम शेवोन हे जियेसो तुझे वाकडणे संतोष आमचो आमच्या सुखात संतोष तुझो मिसाची सुरुवात करच्या पयले एक कळोवणी KA19 MN9065 KA19 MG4348 ही दोन कारां आमी उबारलेल्या त्या बावट्या संगीतय आसात पूण शेता मुखार दयकन ती काडा. थँक्यू. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या आत्मे जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. प्रागच्या बाळका जेजू थंय मोगाळ भक्तिकानो पापा साहेबान जुबलेवाच्या वर्साक आमकां दिल्लो उलो आमी म्हूण बरवशाचे यात्रेक ही यात्रेक पळयन आमी आमच्या जल्मातान सुरवात केल्लें म्हूण धरून वेता आसतना आमकां बरवसो जाय जाल्यार तो बरवसो फकत जेजू क्रिस्त थंय आमकां मेळटा म्हणून आमी ओपून घेता. 9 दिसांच्या नोवेना उपरांत कालच्या दिसा फेस्ताची संभ्रमणी सुरवात करून आतां आखेर करच्या वखता आमी नियाळिल्लो विशय जावन आसा जेजू वाडलो, जेजू जाणवायेन भरलो आनी जेजू सगळ्यांक मानवलो. आमी वाडटा, आमी जाणवायेन बरोवंक जाय आनी सगळ्यांक मानवंक जाय हो निर्धार आमी घेवया आनी फुडें सरया. हे निमाणें अर्ग आमी भेटयत आसतना हें फेस्त इतल्या अपुरबायेन जायत जाल्यार हांगा आसा आमच्या कोवेंताचो वडील फादर मेल्विन डिकुना, पुणशेताचो डिरेक्टर आसा फादर स्टीवन पिरेरा, कोवेंताचे सव्यादनीक हांगासर आसात, आमचे ब्रदर्स आसात, सेक्युलर कार्मेलीत मेळाचे सांदे, वॉलंटियर्स रात आनी दीस वावुरचे विविध क्षेत्रांनी. आज आमी समेस्तनी तांचे पासून मागचें तांच्या कळमीतनांतल्या वावरान हें फेस्त अपुरबायेन करूंक आमकां साध्य जालां. देव तांचेर भरपूर आशिर्वादां वतूं. आमी ह्या निमाण्या पावंड्या पावल्या आसता आमचें तें जें कितें उणेंपण आसा देवच भरती करूंक ताच्या कृपे देण्यानी आमकां बरोवंक आनी आमकां कितें गरजेचें तें सकड ताची खुशी वय जाल्यार आमकां लाभो म्हणून आमी मागया. आमी सकड पातकी म्हणलें वळखून घेवन कालत्या काळजान सांगाता आमी म्हणया
हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो मदोगण्या उसारून सांगता मनान चिंतून मनान उसारून वायट धरून हांवें बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सांज संस्कार म्हणये सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमेन. प्रार्थुया प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोवपवित नावाक आमी मान दिता
आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून ददोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवें पवित्रत्मेच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनार. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. देवान मनशाक आपल्या सारक्यासो रचलो, देवाच्या सारक्यासो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचलीं. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या माशल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या सर मनजातींचेर अधिकार चलया. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. तुझे धर्मशास पळतात ती शांतीन जियेतात. तुझे धर्मशास पळतात, तुझे धर्मशास पळतात ती शांतीन जियेतात. तुझे धर्मशास्त्र पळतात ती शांतीन जियेतात. तिंके दिन्स आतलोन पडनात. तुझे कायदे आनी नियम हांव पाळटां. सर म्हज्यो करण्यो तुज्या दोळ्यां मुखार आसात. तुझे धर्मशास पळतात, तुझे धर्मशास पळतात ती शांतीन जियेतात. तूं म्हाका तुजी विधी नियम शिकयताय देखून. मुझे ओंठ तुजी स्तुती गाऊं. सर तुज्यो आज्ञा नितीच्यो देखून. मुजी जीभ तुजी उतरां वर्णू. तुझे धर्मशास पळतात, तुझे धर्मशास पळतात ती शांतीन जियेतात. तुझ्या तारणाक त्रिगुण आसा सर्वेस्परा. तुझे धर्मशास्त्र म्हजो आनंद. म्हजो जीव सांबाळ आनी हांव तुका सांबाळटलो. तुझ्या धर्मशास्त्रा वरवीं म्हाका आधार मेळ्ळो. तुझे धर्मशास पळतात, तुझे धर्मशास पळतात ती शांतीन जियेतात. तुझे धर्मशास पळतात, तुझे धर्मशास पळतात ती शांतीन जियेतात.
पाऊलून एफेसकारांक बरयलेल्या पत्रांतले वचप. ह्या पासून हांव बापा उजीर सरपडून मागता. सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब आपले नांव ताचे तावन घेता. तो आपले महिमे भरी संपत्ती थावन पवित्र आत्म्या मारिफात तुमच्या अंतस्करणाक घटाय दिवन तुमकां दृढ करूं. अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय, उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हूण आटापुंची सकत सर्व देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां लाभच्याक मोगांत तुमचे जिणयेची पाळां रोंबू. मोगाचेर तुमचे जिणयेची बुनयाद पडून घट आसूं. समजोने व्हरतो क्रिस्तचो मोग तुमी जाणा जावन देवाचे संपूर्णयेन तुमी भरोव म्हूण तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करता. आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या आनी आमी मागतांव ताचे प्रास वा चिंतांव ताचे प्रास कितल्याकी चड मापान सर वस्तू करूंक शकतेल्या देवाक पवित्र सभेन आनी जेसू क्रिस्त थंय महिमा जावं संततीचे संतते पर्यान ससनाच्या ससनाक आमेन. देवाचे उतर हे देवाचे वळुकार. जुजे आनी मोरये संगी जेजू नसरेता कायलो विदेय पोनान तांकां तो खालचोंची येलो. जेजू देवाक आनी मनशाक मानवालो जालो आनी जन्मायेन आनी प्रायेन वाडलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. लोक सगळो स्नान घेतलो. जेजूय स्नान घेवन मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो दैहीक रुपी एक पारव्या बरी ताचेर देवलो. तेदवा आकाशांतावनूय आयिल्लो एक ताळो. तूं म्हजो पूत, म्हजो मोगासो, तूं म्हाका भोव चड मानवालाय. देवाचे उतर हे प्रागच्या बाळका जेजूतय हांगासर जमलेल्या मोगाळ भक्तीकनो जेजू मानवल्लो जालो
प्रायेन वाडलो आनी जाणवायेन भरलो. बरोवशेचे यात्रीक जावन आमी हांगासर सांगता जमल्या. आमी खंय तान आयल्या आनी खंय वेता ह्या विशयांत आमी थोडो नियाळ करचो बरो. आनी हातूंत हें बरोवशेचें पयण आमी केलें जाल्यार आमचें जिवीत क्रिस्ततेंत रोंबोन आसतलें. धाकटुलें भुरगें धांवून आयलें आनी आवय कडेन म्हणालें, मम्मी मम्मी आमी खंय तान आयल्या, वेर डीड वी कम फ्रॉम. मम्मीक बारीक खुशी जाली आनी पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां काडून म्हळें, आळे पुता आमी देवातान आयल्या, देवान आमकां रचलां. भुरग्याक ही बारीक खुशी जाली, वी हॅव कम फ्रॉम गॉड. सांजेर बापोय आयलो घरा. बापोय येता आसतना तो एक विज्ञानी. भुरगें बापाय कडेन धांवून वचून विचारता, डॅडी डॅडी वेर डीड वी कम, आमी खंय तान आयल्या. डॅडी म्हणालो, पळय हांवें विज्ञानी जावं कितलीं वर्सां काडलीं, म्हजें धूव आतांत सवालां विचारता. ताका एन्सायक्लोपिडिया काडून शिकयलें, आळे पुता आमी मांकडातान आयल्या, मांकोड वाडोवन वाडोवन मागीर मनीस जालो आनी मांकडातान आयल्या म्हूण विज्ञान सांगलें. भुरगें सांजेर परत्यान आवय कडेन वचून म्हणटा, मम्मी तूं म्हणटाय आमी देवातान आयल्या, डॅडी म्हणटा आमी मांकडातान आयल्या, खंयचें सारकें. आवयन बरी जाप दिली, आळे पुता तूं आनी हांव आमी दोगांय देवातान आयल्या, डॅडी मांकडातान आयिल्लो की म्हाका कळीत ना म्हणलें. देवान संवसार रचलो आनी आमकां जण एकल्याक देवान रचलां हें आमकां कळीत आसा. देवान आमकां रचता आसतना कोणाय कडेन विचारलां तुका जाय की मनीस जावन ह्या संवसारांत जियोंक. आमी खंयच्या कुटुंबांत जल्मता, खंयच्या वाठारांत जल्मता, कशीं जल्मता, कोणाय कडेन विचारलें ना, आमी ती विसवण केल्ली ना. देखून देवान आमकां रचलां. एक नवार्दीक बरयणार म्हणटा, देवान संवसार रचलो जेन्ना ताणें मासलेक रचूंक चिंतलें. 5व्या दिसा देवान मासलेक रचलें. उदका कडेन संवाद केलो खंय आनी उदका कडेन विचारन मागीर मासलेक रचलें खंय. ताचे उपरांत जेन्ना रूख झाडां ताका रची जाय पडली, देवान मातये कडेन संवाद केलो खंय आनी मातये कडेन विचारन रूख झाडांक रचलें खंय. पूण जेन्ना देवान मनशाक रचूंक चिंतलें, देवान कोणा कडेन विचारलें ना. तो आपणाकच संवाद करी लागलो, आपणा भितर चिंतूंक लागलो, आपणा बरीच मनशान आसूंक जाय. देखून आपणाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन मनशाक रचलो म्हणून आयच्या पयल्या उत्पत्ती ग्रंथांतल्या वचपांत आमी आयकलें. देखून मासली उदका विणे जियोंक शकना. उदकांतली भायर काडल्यार मासली मरता. मातयेंतलें जड हुमटून काडलें जाल्यार जड रूख जड मोडटा. पूण देवातान मनशाक भायर काडलो जाल्यार मनीस जियोंक शकना. हें सत तूं आनी हांव वळखून घेता. देखून येडा संख्यान त्या देवाक मान करूंक, एका बाळकाच्या रुपार आशिल्ल्या त्या देवाक मान करूंक आमी सकड सांगता जमल्या. ह्या वर्साचो विशय जेजू मानवल्लो जालो, जाणवायेन वाडलो, जेजू प्रायेन वाडलो ह्या उतरांनी घाला जाल्यार हांव तितके उतरां बदलितां. जेजू प्रायेन वाडले बरीच जाणवायेन वाडलो. जेजू प्रायेन वाडिल्ले बरीच जाणवायेनी वाडलो. देखून तो सकडांक मानवलो. तसो असो नियाळ कितें थोडो आमी चिंतून पळोवया. पयलें प्रायेन वाडलो. सांगणी आसा इंग्लीश भाशेन, विथ एज सम ग्रो वायज, सम ग्रो ओनली अदरवायज. प्राय जाल्ले बरी खरी एकल्याक वाडावळ आसा. वाडावळ नातली जिवी ह्या संवसारांत कोणी ना. आमकां धाकटुलीं भुरगीं म्हळ्यार मोगाचीं. एका धाकटुल्या भुरगें मेळ्ळें म्हणटा आसतना रावन धरतात, किस दितात, पोटलून धरतात. धाकटुलें भुरगें कोणाक मोगाचें न्ही, सकडांक मोगाचें. आवय बापाय शेजारच्यांक आमकां सकडांक मोगाचें. पूण हें धाकटुलें भुरगें तूं एका परगांवाक गेलो, 5 वर्सां उपरांत फाटीं येता आसतना तें धाकटुलेंत भुरगें जावन उरलें जाल्यार तूं कितें म्हणटाय, हें भुरगें कितें वाडोवं ना, हें शेंतकी. देखून वाडावळ एक प्राकृतीक नियम. एक रूख जड वाडटा
सुकणे सावदा वाडतात मन जाती वाडतात देखून मनीसी वाडता वाडनातलो कोणी ना आमी सगळ्यांनी वाडोवंक आसा देखून आमचे बरीच जेजूय वाडलो जेजू गर्दनाच्या कवणेर आसतना एक बाळ जावन मरयेच्या उस्क्यार खेळटालो 12 वर्सांचो जाता आसतना देवळाक येता आसतना तो एक भुरगो जावंक पावलो मागीर पळयता आसतना एकाच सणे 30 वर्सांचो जाता आसतना तो पब्लीक जावन बावतिज्म घेता पवित्र स्नान घेवन आपणाचें परगट मिसांव सुरू करता जेजूच्या जिवितांत पळोवंक जाल्यार मातेवाचो वांजेल आनी लुकाचो वांजेल ताच्या पयल्या अवस्वर आमकां सांगतात जेजूच्या बाळपणा विशीं हें मातेव आनी लूक मात्र सांगतात न्ही आसतना मार्क आनी जुआंवांत वाचूंक मेळना पूण हें इतलें केदोळ म्हणसर तो 12 वर्सां प्रायेक पावता म्हणसर मात्र ताचे उपरांत 12 वर्सां 30 वर्सां म्हणसर जेजूच्या जिवितांत कितें जालें इतली लांब अवधी ह्या अवधेंत कितें जालें कोणाकी कळीत आसा आमकां कोणाकी कळीत ना ह्या लांब अवधेच्या अवधेंत कितें जालां म्हणलें ही उतरां आमकां सांगतात जेजू वाडलो जाणवायन बरलो सगळ्यांक मानवलो ह्या 3 उतरां भितर इतल्या वर्सांची चरित्र आटापून आसा तर हाचो थोडो नियाळ आमचे मुखार आमी दवरचो वाजबी जावन आसा म्हूण म्हाका भोगता दुसऱ्यान आमी सांगचें जेजू जाणवायन वाडलो जेजूची वाडावळ एक स्वाभावीक वाडावळ आमी जेजूक संपूर्ण मनीस म्हूण घेता जाल्यार आमी चिंतून वचो जेजू जल्मतानाच देवाचो पूत जावन जल्मलो जाल्यार ताचे थंय दैवीक सैम आसल्यार तो मनशा रुपार जल्मलो दॅट्स वाय वी से जीजस इज फुल्ली ह्युमन अँड फुल्ली डिवायन संपूर्ण मनीस आनी संपूर्ण देव हें संपूर्ण मनशापण जेजू तें कशें आयलें गे म्हळ्यार जेजू पयलें आपल्याची आवय बापूय मोरी आनी जुजे तांच्या सांगाता वाडलो तुमी जाणात एका तांत येतान एक किडो भायर येता तो किडो भायर येता आसतना रेशमेचो किडो कितें करता आपणाच्या बोतोनी आसलें पुरो पालो खाता न्ही खावन खावन निमाणें कितें करूंक सुरू करता आपणाच्या बोतोनी एक पोती बांदता ती पोती बांदून भितरच रावता सुमार वेळ भितर पोतये भितर कितें जाता कोकून वॉट इज हॅपनिंग इनसायड नोबडी नोस बायल्यान आमकां कितेंच कळीत ना पूण एक दीस ती पोती भितर तान फुट्टा आनी जेन्ना ती पोती भितर तान फुटतना ताचे तान कितें येता एक सोबित्त पिसोळें भायर येता ए बटरफ्लाय बिगिन्स टू फ्लाय आवटसायड फ्रॉम दॅट कोकून हांवें जेजूच्या जिविताक सर करियेत जेजूच्या 2 वर्सांची चरित्रां सांगल्या पयलेंची 12 वर्सां म्हणची चरित्रां सांगल्या ताचे उपरांत हांवें म्हणूंक जाय जीजस वॉज इन ए कोकून एका पोतये भितर आसलो ती पोती कितें तें भाग्यवंत कुटुंब तें नजरेताचें वातावरण तो सिनायगॉग थंयसर आपणाचें शिक्षण रक्षण पोर्शण अभिवृद्धी देखून जेन्ना तो ह्या पोतये भितर आसतना ताका संपूर्ण रितीची सकत मेळ्ळी समृद्धी मेळ्ळी आनी तो बावतीम घेता आसतना फुटोवन एका पक्षी बरी एका पतंगा भशेन उबोवन एक पिसोळें जावन आपणाचें जिवीत पब्लीक सुरू करूंक लागलें देखून बावतीम घेता आसतना थंयसर देवाचो ताळो आयकलो हो म्हजो मोगाचो पूत हाचें तुमी आयका तेन्ना तो देवाचो पूत म्हणलें सगळ्यांक आमकां कळीत जालें आनी मनशा सैमांत समृद्धेन संपूर्णकायेन तो पावलो देखून जेजूची संपूर्ण गाय आमी आयचे दिसा आमी नियाळता जेजू जाणवायेन बरलो आमच्या शिकपा वरवीं आमची मोत चुरूक जाता आमी जायतें शिकता आदी मगां मलगड्यांनी शिकलें शिकप पळयल्यार कोण एकलो 10वी PUC केली जाल्यार व्हडलें शिकप म्हूण आसलें आधुनीक काळार कितलें शिकल्यारय पावना देखून आमी सगळीं शिकून आसा म्हातारे जाता न्ही शिकता आनी कितलें शिकल्यारय आमकां पावना आमी आनीकी शिकचें म्हणटा आनी आधुनीक काळार कंप्युटर युगांत
आतां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ताचें शाणेपण दाखयता आनी ताचे विशयान कितें आमकां समजणी विशेष ना आनी की जायतें शिकचें आसा. ह्या तूं कितें जाता गे म्हळ्यार आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा, डेटा मेळटा. आमी खंयचेय सवाल विचारलें जाल्यार आदले फावटी एकलो MCA कार्यक्रम करता आसतना ताणें विचारलें बायबलांतलें मोठवें अध्याय कोणसो म्हणून, मोठो अध्याय, वॉट इज द सेंटर ऑफ द बायबल अँड वॉट इज दॅट सेंटर. पयले लोकां कडेन विचारलें कळीत ना, सिस्टरां कडेन विचारलें कळीत ना, पाद्राबांनी सांगचें नाका म्हणें, मागीर पाद्राबाडे विचारना पाद्राबागे कळीत ना. आमी सगळें रोसाच्या कार्यांत वगेत बसले हांव. तितल्या ताणें एकलो धाकटें भुरगें फाटल्या बंकार बसून आसलें धांवन आयलें. 2 मिनटांनी साम 117 म्हणून ताणें सांगलें. सकळ्यांनी ताळयो पेटल्यो. भुरग्याक खंय तान मेळ्ळें गे म्हूण ताणें ताचे भितर गुगल करून ताणें सोदून काडलें. पळया आयच्या भुरग्यांची जाणवाय कितली आसा पळया. आमकां कळीत नासलें एकल्या धाकट्या भुरग्याक कळ्ळें. पाद्राबांक इतले सेमिनरिस्ट 14 वर्सां शिकून आसल्यांक कांय गोत्तू ना. त्या भुरग्याक कळीत आसा कितें म्हळ्यार गुगल सांगता. देखून आयच्या काळार इन्फॉर्मेशन मस्त आसा, आमकां जायतें इन्फॉर्मेशन. पूण इन्फॉर्मेशन जाणवाय गी इज नॉलेज विजडम. आमचें गिन्यान आमकां जाणवाय दिवंक पावता गी ना. बिन लाडनाक बारी जाणवाय बुदवंतकाय आसली, देखून तो तितली मांडावळ करूंक शकलो. जायते वायट कामांक आमची वापरूंक जाता आमचें तें आसलें गिन्यान. आवर नॉलेज कॅन बी यूज्ड फॉर मेनी गूड थिंग्स, मेनी बॅड थिंग्स. पूण जाणवाय तशी न्ही. जाणवाय आमकां मेळचे जाल्यार आमी कितें करूंक जाय. जाणवायक 3 आसात. पयल्यान पयलें नॉलेज जाय, आमकां गिन्यान जाय, आमकां बुदवंतकाय जाय, पयली आमी शिकोवंक जाय. दुसरें आमकां अनुभव जाय, वी नीड एक्सपिरियन्स. तिसरें कितें जाय, वी नीड गॉड्स ग्रेस, देवाची कृपा जाय. ह्यो 3 संगती आटापल्यार मात्र जाणवाय जाता. फकत इन्फॉर्मेशन आसल्यार कांय प्रयोजन ना. त्या इन्फॉर्मेशनाक अनुभव आसल्यार एक तो मनीस म्हण येता मलगडे मनीस, जायत्या अनुभवाचे मनीस म्हणटात, ताकाय जाणवाय म्हणनात. जेन्ना तुजें इन्फॉर्मेशन ताका तूं अनुभव वापरताय आनी अनुभवाक जेन्ना तूं फावो त्या रितीन देवाची कृपा तुका लाभता तेन्ना तूं जाणवायचो मनीस जाताय. देखून जाणवायच्या बुकान तुमी पळोवंक गेल्यार ती जाणवाय कोण, जाणवाय देव. देव जाणवायचें भांडार. जाणवाय विशयान उलोवन नावार्दीक तत्वशास्त्रज्ञ देवशास्त्री आखिनाचो सांत थॉमस म्हणटा. थॉमसान एक दीस चिंतलें, म्हजें तें आसलें बूक पगळे हांव उलपावन घेता. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या जाणवाय मुखांत मोय बरयल्लें पुरा कांय न्ही. देखून सगळें उलपावंक विसरलो तो. निमाणें तो म्हणटा, देवाची जाणवाय इतली अगाध, हांवें दिंबेर पडटना म्हाका इल्लें ताचें ताण समजणी लाभता म्हणालो. देवाची जाणवाय म्हाका मेळचे जाल्यार हांवें दिंबेर पडोवंक जाय, हांवें खालतो जावंक जाय. जेन्ना मनीस खालतो जाता ताका देवाची जाणवाय लाभता. बुदवंतकाय आसलो मनीस हांकारान भरता. बुदवंत मनीस चिंतता कितें, म्हाका सगळें कळीत आसा, दुसऱ्यांक कितेंच कळीत ना, आपणाची बाडाय उलयता. आनी ही बुदवंतकाय आपणाक कितें करूंक पावता, आपणाक एक काम दिता, आपणाक सनद दिता, आपल्याक डिग्र्यो मेळटात, समाजीन स्थानमान मेळटा, आपणाक आस्त बदीक करूंक जाता, आपूण ग्रेस्त जाता. हें सक्कड बुदवंतकायेंतल्यान जाता. पूण जाणवायेंतल्यान कितें जाता, जाणवायेंतल्यान तूं देवाक आनी मनशाक मानवल्लो व्यक्ती जावन जियोंक जाता. तर आमी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो म्हूण आमी सांगता. तर जेजू कशें देवाक आनी मनशाक मानवलो, कित्याक तो खालतो जावन जियेलो. किर्तनांत सांगलां, फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनींग ऑफ विस्डम. देवाची भिरांतच जाणवायेचें मूळ. देवाच्या भिरांतेन कोण जियेता, भिरांत म्हळ्यार कांपणी म्हणून न्ही, देवाक विधेयी जावन कोण जियेता. जेजू संपूर्ण रितीन देवाक विधेयी जावन जियेलो. लुकाच्या वांजेलांत सांगचे प्रमाणे आपणें खंयचेंय काम करच्या प्रमाणे हंता हंताक देवा थंय संवाद करनच आसलो. बापा तुजी खुशी कितें म्हाका सांग. आनी असलो संवाद केल्ल्यान खंडीत जावन जेजू देवाक मानवलो जावंक पावलो. देखून ताणें बावतीम घेतना तो ताळो आयकलो, रुपांतर जातना तो ताळो आयकलो, हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला.
देखून जेजू देवाक मानवल्लो जावन ह्या संवसारी जियेलो. देखून जेजूक संपूर्णता लाभल्या. एका कुशीन ताका मनशा तुजो इल्लो प्रकाश पडलो जाल्यार म्हज्या कुटुंबांतले समस्ये परिहार जातले. देखून जेजू जावन आसा ती सकत आदी परादी शक्ती म्हणटा कन्नडान. ही एक विशेष सकत. असली सकत ह्या संवसारांत मनशां कडेन आसूंक जायना. ती दैवीक सकत. कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता म्हणटा बाळोक जेजू. ताचे तें ही सकत आसा. ही सकत कोणाक लागली ते सकट बरे जातात. कोणाक लागली ते सकट जाणवायेन भरतात. आनी हांगासर तुमी इतलीं जाणां आसात ह्या सत्तेचो प्रभाव तुमचे थंय पडला. देखून तुमी हांगासर आयल्यात. तर मोगाळ बाबा आनी भयणी, आज एक अपुर्बायेचो दीस आनी ही जाणवाई दीस आनी ही जाणवाई आमकां लाभो म्हूण मागया. तर आमकां ही जाणवाई मेळचे जाल्यार आमी कितें करूंक जाय. फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगले बरी दैवीक सैम ताचें जावन आसलें जाल्यार तो मनीस जालो. आपणाचे देव सैम सोडून तो कालतो जालो. क्रुसाच्या मरणा पर्यंत तो कालतो जालो. देखून जेजू इतली कालतीकाय ह्या संवसारांत कोणेय पळयल्ली ना. देखून आमकां आपोवणें आज आविलाची सांतेरेजी म्हणटा कालतें जायनासतना देवाचो अनुभव कोणाकी जायना. तर तुवें आनी मावें बुदवंतकाय वापरली जाल्यार बुदवंतकायेन आमकां अहंकार येता. जाणवाय वापरली जाल्यार आमचे थंय कालतीकाय येता. तर मागीर आमी आमकां हें कालतीकायेचें देणें मेळोवं. जेन्ना आमी कालतीकायेन वाडटा ही कालतीकाय केन्ना आसा आवय बापायक आनी हेरांक मानवंक जाय. आमच्या कुटुंबांत पळया कोण एक कालतो भुरगो आसा जाल्यार आवय बापायक मानवता वयगिनी, आबाक आनी आजयेक मानवता वयगिनी. स्वाभावीक. एका देसीन देखलो पाद्र्याब आसा जाल्यार बिस्सायबाय कालतो जावन जियलो जाल्यार बिस्सायबा मानवता की ना? मानवता. सगळ्यांक आमकां कोण कालतो आसा ह्या संवसारी मानवता. जर संवसारी मानवचे जाल्यार आमी कालती जायचे. देवाक मानवचे जाल्यार आमी कालतें जावंक जाय. जेजू कालतो जालो. तो देव सैंबाचो जाल्यार तो कालतो जालो. देखून तो सगळ्यांक मानवलो. तो एक आमकां आदर्श. तो एक आमकां निरूप. ताचे पावलांनी आमी चल्ल्या जाल्यार आमकांय दैवीक शेगूण आमचे ते येवंक साध्य जातलें. देखून हें भाग आमकां लाभो म्हूण मागया. आमी सगळे यात्रीक ह्या संवसारी हर एकलो आमचें पयण करन आसूं. ह्या पयणार येता आसतना कोणी सुखान वचना. हर एकल्याक समस्या आसात. कुटुंबान जावं पुरो, वैयक्तीक जिवितांत जावं पुरो, आमचें पंथ आव्हान आमचें तें आसा. पिडा आसूंक पुरो, कश्ट जगदणी आसूंक पुरो, आमी लॉस जाल्यां जावं पुरो. आनी असल्याच परिस्थितींत आमी आसता आसतना जेजू थंय दावादावी येता. सोम्या तूं जावन आसाय ती सकत, तूं जावन आसाय अमोलीक दिरवें. तुजो थोडो प्रकाश आमचेर घाल आनी आमी निजायकी गूण जातल्यांव, शांत जातल्यांव, जाणवायेन भरतल्यांव आनी एक दीस तुजे संगी वैकुंठांत सूख भोगोवंक पावतल्यांव. हें भाग म्हाका आनी तुका मेळों. आमेन. दय करून उबी रावात. एका देवातय आमचो भावार्थ उसारया. सत म्हणटा देवाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यानी गर्भेत जालो, अवकार मरियेंतान जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कश्ट सोंसले, ताका क्रुसार व्हरलो. तो मेलो आनी ताका निकेल केलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो. सर्गाक सोडलो. सोरुकुमदारा देवाचे जिवीत बसला. थंयतान जिव्यांची मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें मुक्तणें कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत. आमेन. काकुळदारा देवा आमची प्रार्थना घेवन तुज्या पांयां तळी आमी आयल्या. आमची मागणी आतां तुज्या मुखार आमी दवरता. ती आमकांच आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक कोणें आमकां मागोवंक सांगलां तांकां समेस्तांक आनी आख्या इगर्जमतीच्या सर गरजांक ह्या पूर्ण शेतांत विशेष रितीन रास करच्या प्रागाच्या बाळका जेजू तूं आमचे आशिर्वाद घाल म्हणून भावार्थान ही मागणी तुजे मुखार दवरता. आमची जाप
बापा आयक आमचें प्रार्थन. बापा आयक आमचें प्रार्थन. मोगळा बापा मागता आमी आमचो पाप साहेबो सर बीस साहेबो आनी ह्या जाका पासत तुज्या उतरांचे मणयारी जावन आसच्या तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या ध्यानांनी नेटय. अशें तांचें जिवीत तुका मेसवाल्लें आनी सर मनशांक प्रेरण दिवचें तसलें जावं म्हूण मागता हांव. बापा आयक आमचें प्रार्थन. पदवेदार बापा मागता आमी आमच्या राज कारबारा पासत सर लोकांच्या प्रत्येक जावन विविध अडचण्याक सांपडाल्ल्या उदारकथे पासत वावरून शांती समृद्धीचें राष्ट्र बांदून हाडूंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आयक आमचें प्रार्थन. प्रितीवंत बापा मागता आमी संवसारभर विस्तारलेल्या कार्मेलीत वर्दी पासत जेजू बाळकाचे देवासांव विस्तारूंक एक बळवंत आतेर जावन तुवें तांकां वापरलां आसता. ह्या देवासांवाचें खरें देवशास्त्र म्हणजे तुजो पूत जेजू सदांच तुजे मुखार एका धाकटुल्या भुरग्या बरी कालतो आनी ल्हानवीक जावन जियेलो म्हणलें सत आपल्या उतरान आनी नडत्यान समेस्तांक शिकोवंक तांकां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आयक आमचें प्रार्थन. दयाळा बापा मागता आमी आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या कुटुंबांतल्या सर आवय बापायनी आनी भुरग्यांनी जुजे मुरे आनी जेजूचे देख घेवन आदर्श कुटुंबां बांदून हाडूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आयक आमचें प्रार्थन. बापा सर देण्याच्या दातारा बाळका जेजूचे हे जाबाजीक पेस्त आसा करूंक आदार दिल्ल्या समेस्ता पासत मागता हांव. फाटल्या जायत्या दिसांतावन वॉलंटियर्स जावन सेवा दिल्ल्या तशेंच उदार मोन दिल्ल्या सर दाणीचेर तुजी विस्तार आशिर्वादां घाल. सर बरेपण तांकां तांच्या कुटुंबाक फावो कर. तांच्या फुडल्या सर येवजनाचेर तुजी विस्तार आशिर्वादां घाल म्हूण मागता हांव. बापा आयक आमचें प्रार्थन. काणवळ्या बापा मागता आमी बाळका जेजूच्या सर भक्तिका पासत बाळका जेजूचें भक्तीपण व्हडा मोगान आनी भक्तीन आदारून बाळका जेजूचें आध्यात्मिकता आपणावन तुका आनी एकामेकाक मानवाली जावन वाडोवंक आम्हा समेस्तांक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आयक आमचें प्रार्थन. एक घडी मौन रावन आमच्या जण एकल्याच्या खासगी गरजां पासत आतां मागया. कणवळ्या बापा बरोशेचे यात्रीक जावन फुडें सरता आसतना तुज्या उदार मनान आमची प्रार्थना मानून घे. आमकां जण एकल्याक तुज्या बेसावांनी बर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. 5 अंक 12 गीत 18. काळी कामची दयाळ मोगा
मोगाळ बहिणी भावानो आमी बिडोवचे उंड्या वयनाचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण मागता ह्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे यासो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सपदवेदराणी सासनाच्या देवा सवकाळी आनी सवतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजें आमकां आनी एक देणे. आमच्या दिनवसनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवे बिलकुल सडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कुरपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो सगळो दळबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बराबर आमचे ताळे मेळोन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा कोरोस तूं पवित्र सगळे तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजें तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समया वरवीं पवित्रत्मेच्या सत्तेन सव जिवनी पवित्रपणूक जाता. उदेंती तान आसता ते प्रियान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काश परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बुकसणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारोतेलें. हें म्हज्या उडासाक करात.
Bavart so good purgatoria. सुम्या जेजू तुझे मर आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन पाहून आम्ही परगडता तुझ्या येण्याक आम्ही प्रत्येकता. बापा आमचे सोडून पसोत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणाचो अनंत बरीच पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजाने जिवीत आनी पयतपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पयस सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पुसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आंवका मरयेच्या सांजुजेती सोपोती तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्ष्यांच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मनयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पुरजे संगती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगांत थीर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुज्या इश्टगातीन ह्या संवसारान अंतरल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या रासांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरोवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार भापा संवंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मोनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गार जाता.
सर्वेस परास वाईटांतली आमकां निबार दया करून जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींचे बागांनी आमच्या सोडून राव जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशान त्रेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुती स पातकांतली सुटय आनी स आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हळें हेच्या बागी सांजेच्या वेळार हांगासर जमलेल्या जण एकल्याक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही सोमिया पूण तुजे पवित्रच्या भावार्थाचेर दीश घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात मोगाळ भवानी भयणी हो जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपोणे लाभलेली आम्हा सुमेस्तां सुभागी ಬೊಸ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದುದರಿಂದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಉಳಿದವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಬೋನು निबडिनो इकरा दिसांचो संभ्रम आज या मिसाच्या बलिदाना सोवे सुमतना धन्य देवाक आमी अर्घ दिवंक फावो त्या देखून हो कुमगाराचो वेळ आमी मौनपणान करचेतल्या जेजू आमच्या काळजान येताना ताका स्वीकार करूंक आमकां आमी तयार करया ताका स्वीकार केले उपरांत ताचे लागीं भक्तीपणान वैयक्तीक रितीन मागण्यांत हो वेळ करचोया
KA19MJ 0325 KA18N 5209 आणि KA21N 7986 दयेकरून ह्यो गाडयो तुमी दवरल्या जाग्यार काडा. भोव न्हू निबडिनो, जेजू आमच्या काळजांत आयला. देवाचो शब्द मनीस जालो म्हूण हर एका बाळूक जेजूच्या नव्वेना वेळार आमी उक्त्यान हो मिस्तेर परगडता. आनी आज ह्या पवित्र येवकरिस्त मुखांतर परतून तो आमचे थंय आयला. आमचे संगी रावोंक, आमकां ताच्या कृपेन बरोवंक. ह्या वर्साच्या ह्या परबेक आमी होच विशय घेवन एक देयगीत रचलेलें आसा. गायन मंडळी सांगता हें गीत, हें भजन आमी गायतना हो मिस्तेर आमी आमचे इतल्याक नियाळ्या, काळजा मना त्या देवा थंय उबारया. सत मनीस आलो आमचे मध्ये जियेलो. देवा सत मनीस आलो आमचे मध्ये जियेलो. पातकीक सोडून संपूर्ण मनीस जावून जाणवायेन प्रायेन वाडलो. संपूर्ण मनीस जावून जाणवायेन प्रायेन वाडलो. बापा खाजावून कुसम्यांक जण घेवन सोडवणदारांचो जालो. बापा खाजावून कुसम्यांक जण घेवन सोडवणदारांचो जालो. देवा सत मनीस आलो आमचे मध्ये जियेलो. देवा सत मनीस आलो आमचे मध्ये जियेलो. मनशाची जाणवाय दिसता व्हडली काय, देवाची जाणवाय सोबची खालती काय. मनशाची जाणवाय दिसता व्हडली काय, देवाची जाणवाय सोबची खालती काय. देवाची सवय मोगाची पिसाय, खुर्साची सावळी ताची सोसली काय. देवाची सवय मोगाची पिसाय, खुर्साची सावळी ताची सोसली काय. देवा सत मनीस जालो आमचे मध्ये जियेलो. देवा सत मनीस जालो आमचे मध्ये जियेलो. पातकीक सोडून संपूर्ण मनीस जावून जाणवायेन प्रायेन वाडलो. पातकीक सोडून संपूर्ण मनीस जावून जाणवायेन प्रायेन वाडलो. बापा खाजावून कुसम्यांक जण घेवन सोडवणदारांचो
तुझ्या गोपान कडवळांतल्यान माळच्या रक्तान आनी उदकान धुंवी शेवटी म्हाका तुझ्या गोपान देवा सगळोनी जालो आमचे मोदेजी येलो देवा सगळोनी जालो आमचे मोदेजी येलो पाताक एक सोडून संपूर्ण मनीस जावन जाणवायेन प्रायेन वाडलो पाताक एक सोडून संपूर्ण मनीस जावन जाणवायेन प्रायेन वाडलो बापाक जावन कुसम्यान जंगेवून सोडवून दारांचो जालो बापाक जावन कुसम्यान जंगेवून सोडवून दारांचो जालो प्रार्थुया प्रितीवोन बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पसोत हो दिनवासनेचो संभ्रम यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशाक पावय म्हूण आमी मागता जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सस्नाक वाकणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. दय करून बसा. भोवन निबडिनो बाळूक जेजूच्या या दबजीक वार्षिक फेस्ताचे निमाणे मीस आमी हांगसर भेटयलें 93rd मिसाचें बलिदान हें हो ज्यांच्या पुरुषवा सांगता धर्न आईचें संपणेचें मीस ह्या दबाजीक परबेक प्रत्येक जावन ह्या संपणेच्या मिसाक हजर जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक आमी कर्मेलीत फ्राद एक बाळूक जेजूच्या बेसवांनी बरलेलें कुरपे बरीत फेस्त मागता ह्या फेस्ताचे सुभाशय तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक आमी पाठयता. हॅपी फिस्ट. आयकूना म्हाका. हॅपी फिस्ट. थँक्यू. भोवन आनी भयणीनो ह्या दिनवसनेच्या बलिदानाचे प्रधान याजक जावन आसात अधिक मनाधिक आर्चिबाल्ड गोन्साल्वेस आमच्या प्रांतीय वडिलाचे सहायक आमकां सदांच मार्गदर्शक आनी प्रेरण आनी आतां प्रस्तुत मैसूरच्या ध्यान सदना ह्या आध्यात्मिक केंद्रांत तांची सेवा ते दिते आसात. तांचे सांगाता आमच्या प्रांतीय वडिलाचे हेर सहायक सल्लागार हांगासर आसात. तांकां तशेंच वेदी रस्त्या आल्तरी रस्त्या कोवेंताच्या तशेंच हेर कर्मेलीत पाद्रेपांक तशेंच सैऱ्या पाद्रेपांक आनी हांगासर रस्त्या सर्व धर्म भयणींक हांव तुमचे नांवी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर्स एंड सिस्टर्स. आज ह्या देवस्तुतेचें गायनाची जबाबदारी घेतल्या ब्लू एंजल स्क्वायर. तांचें नांवच सांगचे प्रमाणे आंजाळ तांचें गायन आनी आमची काळ जमना सर्वेस्परा देवा थंय उबारच्याक तांणी आदार दिला. मात्र न्ही हर एका हप्त्यांत आमचें यूट्यूब चॅनल आसा कार्मेल किरण मिडिया. थंयसर मुखल्या हप्त्याचें किर्तन अपुर्बायेन गावन
देव स्तुते वेळार तें वापरच्याक आमकां हें कॉयर आदार दिता. तुमचे सुमेस्तांची नांवी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आखरेक ताळयो पेटल्यार पुरो. हांगासर आल्तारीर सोंपतात आमची सोबीत आंजाळ आल्तार भुरगीं, तांकां तुमचे नांवी देव बरें करूं म्हणटा. भोवन आनी भयणीनो, 11 दीस हांगासर आत्मीक संभ्रम चल्लो आनी वोज्याच्या पुरशेवंतांव धरून 9 दिसांची नोवेना आनी 2 दिसांचे फेस्ताचो संभ्रम अपुर्बायेन चलच्याक आदार दिल्ल्या सर्व दानीक हितचिंतकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज प्रत्येक जावन स्वयंसेवकांचो दीस स्टॉलांत, ट्रॅफिकांत, पार्किंगांत, जेवणा स्थळांत, माटवांत म्हणजे हांगा आदार दिल्ल्या सक्कड स्वयंसेवकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. थोडीं हांगासर फाटल्या 11 दिसांतावन कामाक रजा घालून सेवा दिल्ली आसा. हांवें हाच्या पयलीं सांगलां, आमी उठच्या पयलीं ती हांगासर आसली, आमी न्हिदोंक गेल्ले उपरांत ती पाटी घरा गेल्लीं आसात. तांची सेवा व्हरती आमी केवळ थोडे याजक मात्र हांगासर आसा, थोडे ब्रदर्स, पूण हांची सेवा वर्ती जावन आसा आनी ते म्हणयेत आमचे पाठीचो कोणो म्हूण. वर्तो आदार तांचे तावन आमकां मेळ्ळा. त्या देखून घट्ट 2 ताळयो ह्या सर्व स्वयंसेवकांक आमी दिवचे. भोवन आनी भयणीनो, आमी ह्या फेस्ताक दान दिल्ल्यांक कालच्या आनी आयच्या सकाळींच्या मिसा वेळार वाती वांटल्यात. जे कोण त्या संदर्भार नातलीं तांणी आमच्या दफ्तराक येवन त्यो मानाच्यो वाती स्विकार करयेत. हांगासर तेगांची नांवां हांव उल्लेख करूंक आशेतां आनी त्या वेळार आयचे प्रधान याजक तांणी मुखार येवन तांकां मान करीचे म्हणून हांव तांचे लागीं विनंती करतां. आमच्या पुणशेताक तशेंच कोवेंताच्या आनी हेर थोड्या जाग्यांक पेंटींग केल्लें आसा आनी ह्या संदर्भार जायत्या जाग्यांनी धर्मार्थ आमकां पेंटींग करून ह्या पुणशेताची तशेंच ह्या कोवेंताची सोबाय सोडयलेली आसा. रॉकी कन्स्ट्रक्शन हाचो मालक रायनल डिसोजा. रायनल तशेंच ग्रोट्टो आनी इतर जाग्यांक फुलां डेकोरेशन करून आमकां आदार दिल्लो आसा पास्कल. ಪ್ರಿಯರೇ, ಕಳೆದ 11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನಮಗೆ ಬಡಿಸಿದ್ದಿದೆ. ಊಟ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತು, ಊಟ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಫುಡ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್. ಪಾಯಸ ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ ಕೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಶುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನಮಗೆ ಬಡಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಕೇಟರರ್ಸ್ ಇವರ ಮೋಹನ್ ಭಟ್ ಪೊಳಲಿಯವರು. ದಯಮಾಡಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. हर एक वर्सा ते आमचे संगी आसून ही जेवणाची वेवस्था पळयतात. हांगासर ते मुखार येता आसतना आनी आमचो मान स्विकार करता आसतना ताळयांचो शिवोर आमी वतया. ಮೋಹನ್ ಭಟ್, ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಹೇರಳವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಂಗಡದವರ ಮೇಲಿರಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. भोवनोनी भयणीनो, मिसाचें बेसांव आसा. त्या उपरांत आमी एक मोठवो पुरशांव काडटा. त्या पयलें हांगासर आल्तारीर भुरगीं आसात आनी फाटल्या नोवेनाच्या दिसांनी आनी फेस्ताच्या दिसांनी कळनातले बरी तांणी हांगासर ही सेवा दिल्ली आसा. ह्या
आमकां भुरग्यांक मोगाचे आमचे एक पाद्र्याप आसात फादर मायकल मॉरीस हांणी मुखार येवचे आनी ह्या भुरग्यांक बाळूक जेजूची इमाज दिवचे म्हणून हांव विनंती करतां. आर्विन नेल डिसोजा, प्रिन्सिया फावोस्तीन गलबांव, पर्ल मिस्टिका गलबांव, आलिया नजरेत, रेन्सन पॉल डिसोजा, सेरा एंजल डिसोजा, स्टॉल्सन सॅम डिसोजा, विरेन नियाल मस्क्रेनिस, शॉन पॉल, शेरविन ॲरन, विवेक रेनोल्ड डिसोजा. एक तस्वीर सांगात द्या. या भुरग्यांक घट्ट 2 ताळयो दिया आपल्या. देव बरें करो. इन्फिंट जीजस श्राइन या पुणशिता वेळार हांगा सरलेल्या संभ्रमा विशयंत वेवस्थे विशयंत आमी एक रिल्स कॉम्पिटिशन केल्लें. रिल्स म्हळ्यार धाकटो व्हिडिओ 60 मिनिटांचो आनी ताचें पयलें इनाम वेता डियोन जोश आनी दुसरें इनाम वेता प्रवीण मुंतेरो आनी तिसरें इनाम वेता मर्विन दिल्शन. हांकां आमी जानेवारीच्या 18 तारखेर ब्रेस्ताराच्या 10:30 मिसा उपरांत इनामां वांटयल्या. 2 ताळयो तांकांय आसूं. आतां हांवें सांगलें मिसाच्या बलिदानाच्या 11च्या बेसांवा उपरांत आमी मोठो येवकरिस्तीक पुरशांव काडटले. आमी ह्या गेटींतल्यान भायर सरन राजमार्गाक वचून पुणशेताच्या प्रमुख द्वारा मुखांतर आमी भितर येवन थंयसर पवित्र येवकरिस्ताचें बेसांव घेतलें. आतां ह्या पुरशेवाची मांडावळ अशी आसा. पयलें बँड वेता, त्या उपरांत कुरीस वेता, धूंप वेता, कुरीस वेता, वाती आनी आल्तार भुरगीं. त्या उपरांत ल्हान भुरगीं, त्या उपरांत सावंड सिस्टम, त्या उपरांत वडां, त्या उपरांत याजक आनी धर्म भयणी आनी त्या उपरांत सत्र्यो धरलेल्यो स्त्रियो आनी पवित्र येवकरिस्ताचें वाहन. परत्यान सांगता. बँड, धूंप, कुरीस, वाती, आल्तार भुरगीं, ल्हान भुरगीं, त्या उपरांत सावंड सिस्टम, वडां, सत्र्यो धरलेल्यो स्त्रियो, तांच्या पयलें याजक आनी सिस्टरां आनी उपरांत पवित्र येवकरिस्ताचें वाहन. पुणशेताक आमी पावल्लेंच थंयसर पवित्र येवकरिस्ताचें बेसांव आमी घेतलें आनी ह्या मुखांतर देवान आमचेर वतलेल्या विशेष आशिर्वादा खातीर ताका अर्गां दितले आनी मात्र न्ही ताचे आशिर्वाद आमचेर ह्या आमच्या गांवाचेरय आमी मागतले. मोगाचे न्हू पुणशेताचो डिरेक्टर बाब स्टीवन पेरेरीन आमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हळें. ताणें ताकाच देव बरें करूं म्हणूंक जायना. म्हाका कळीत आसा कितली राती न्हिदला आनी कितल्या राती न्हिदोवन हांव म्हणलें व्हडली चरित्र आसा. ताणें आनी आमच्या कोवेंताचो वडील फादर मेल्विन तांच्या फुडारपणा काल सगळ्यांक सांगाता घेवन अपुरबायेन हें फेस्त मांडून हाडलां. देखून आज पुणशेतान आमी इतलीं जाणां येवंक पावल्या आनी सकड अपुरबायेन जालें म्हणलो संतोश आमकां भोगता. देखून आमी घट्ट ताळयो मारया तर एक पोटी. देव तांचेर भरपूर आशिर्वादां वतू. दया करून निमाण्या आशिर्वादाक उबी रावात. तकल्यो बगावन देवाचो आशिर्वाद घेवात. देव सगळ्या देण्यांची जर तुमकां आपले कुरपेन बरो भरपूर आशिर्वादां दिवं आनी ह्या सगळ्या तुमच्या जिवितांत
बाळका जेजू मुखांतर सो वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळो आमेन. तोच देव तुमचो बवार्थ तीर करूं, तुमचो बरवसो सुदारूं, तुमचो शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणीकायेंत वाडलेल्या प्रिती मुगान पेटोवं. तोच देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवं, तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं आनी सासणाच्या जिविताक तुमकां पावों. आनी सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाच्या संद्यांचेर आपली दराळ आशिर्वादां वतूं. वसून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचेर व्हड उपकार. दय करून ऐका. हो पुरुषां चड वेळ लागचो ना, केवल 15 मिनटां मात्र. त्या देखून तुम्ही ह्या पुरुषवांत भाग घेवचे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. स्वयंसेवकांनी थंय आतां पुरुषवांक तयार जावचें आनी हर एकल्याच्या हातीं एक कप आनी एक कॅन्डल दितले हांव. तें तुमी कॅन्डल त्या कपा भितर दवरचें आनी तें पेटोवन पुरुषांवार वेचें. बाळका जेजून फाटल्या 11 दिसांनी आमचेर आनी सदांय वतलेल्या कृपे खातीर अर्गां दिवन सांगाता मागया. ए भोव उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातिणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाचे मोरिफात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सरस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आराधनाचें गीत. याजकांनी तांची मुस्तायकी बदलून पुरुषांक मेळचें. पवित्र सक्रामेंतान आसच्या मोगळा जेजू, आमचो मान आमी तुका पाटयता. तूं देवाचो शब्द मनीस जालोय आनी आमचे मदें जियोंक आयलोय. इम्मॅन्युएल तूं जालोय आनी सदांच आमचे संगी तूं रावोंक आशिल्लोय. ह्या पवित्र येवकरिस्तान सदांच तुजो सांगात आमकां तूं दिताय. ह्या तुज्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमी तुजी स्तुती करता, आमी तुजी महिमा परगट्टा. मोगळा जेजू, आज आमी तुका आमच्या वाटेर व्हरता आसतना तुजी आशिर्वादां आमचेर घाल, शेजारच्यांचेर घाल आनी ह्या सगळ्या गांवाचेर वत. तुज्या बेसावान भरलेले आमी
कुशीन तूं प्रायेन आनी जाणवयेन वाडलोय पेल्याक आनी देवाक मानवलो जालोय तेन्स देणे आम सुमेस्तांक फावो कर दय करून कुरीस घेवन मुखार वसा आल्तार भुरगीं मुखार वसा वॉलंटियर्स थंयसर पुरुषांक सांगात दिया सावकास मेटांकाडा दावोजे म्हणना ताचे उपरांत ल्हान भुरगीं भुरग्यो